अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचो संस्थापक आणि साधना नेमाळ्याचो संपादक नरेंद्र दाभोलकराच्या मारेकरांचो अजून पत्तो लागूंक ना। पुणे पोलिसांनी दुबावित हल्लेखोरांचे रेखाचित्र प्रसिद्ध केला। हत्येचो निषेध करपा खातीर सगळ्या राजकीय पक्षांनी एकठांय येवन पुणे बंद पाळून रॅली काढल्यो। गोयच्या वावुरप्यांनी आयज सांजे पणजे शोक सभा दवरल्या। अंधश्रद्धा निर्मूलना खातीर चळवळ उभारपी नरेंद्र दाभोळकराची हत्या जावन 24 वरां जाली तरी हल्लेखोरांचो सोद अजून लागूंक ना। मंगळारा सकाळी पुण्यात दिसा उजवाडे दाभोळकराचो 2 जाणांनी गुळयो घालून खून केल्लो। पुणे पोलिसांनी हल्लो करतल्याची रेखाचित्रां जाहीर केल्यात। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यान खुन्याची म्हायती दितल्याक 10 लाखाचे इनाम हे पयलींच जाहीर केलां। पुण्यातल्या सगळ्या राजकीय पक्षांनी दाभोळकराच्या खुनाचो निषेध करूंक पुणे बंद दवरले आनी रॅली काडल्यो। सकाळसावन दुकानां बाजार बंद दवरले। रिक्षावाल्यांनी बंदाक तेंको दिलो। सांजे 5 मेरेन हो बंद आसतलो, मात स्कुलां आनी हेर सेवा चालू आशिल्ल्यो। गोंयान पणजे पाट्यार संस्कृती भवनान आज सांजे शोक सभा दवरल्या। समितीच्या गोयच्या वांगड्यांनी घडणुकेचेर दुख्ख उक्तायला। हे कर्म करतल्यांचो निषेध केला। हे जावपाक कारणीभूत जितल्यो जुन्या विचारांच्यो किंवा कर्मठ ज्यो सनातनवादी ज्यो संस्था आसात त्यो संस्था किंवा त्या संस्थांचे अविचारी कार्यकर्ते जितले जबाबदार आसात तितलेच सरकारी जबाबदार आसा। दाभोळकर ह्या आजचे पुरोगामी विचारसरणीच्या हितले कृतीशील शेवटचे अशा प्रकारचे एक खंदे लढवय्ये असले। त्यांची गोळी घालून हत्या करप हेचोच अर्थ असो की जे सनातनी आनी प्रतिगामी जे शक्ती आसात ते शेवटी विचारांक भियेतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले। प्रोग्रेसिव्ह मुवमेंटाक भंय घालपाच्या दृश्टीन डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकराचेर सकाळी गुळी मारून ताका जितो मारलो। जर कोणाक दिसता आसत की अश्यो व्हायलन्स करून अथवा जिते मारून प्रोग्रेसिव्ह चळवळ बंद जातली म्हणून जाल्यार ती जावची ना, कारण आज भारतांत प्रोग्रेसिव्ह चळवळ वाडत आसा आनीक ती आनीक नेटान वाडटली। तांणी एक जादूटोणा विरोधी विधेयक म्हणून तयार केल्लें आनी तें महाराष्ट्र विधानसभेंत धाडिल्लें। फाटलीं 10 वर्सां तें महाराष्ट्र विधानसभेंत पास जायनासतना तशेंच पडून आसा। हें विधेयक पास करप हीच डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर हांकां खरी श्रद्धांजली अशें म्हाका दिसता। दाभोळकरान जादूटोणा विरोधी कायद्या खातीर चळवळ सुरू केल्ली। हे विधेयका वेल्यान फाटलीं कांय वर्सां महाराष्ट्रांत बरोच बोवाळ चल्ला। हो कायदो बादपाची शक्यताय आशिल्ले लोकांतलेच एखाद्यान हे कर्म केला आसुये असो दुबाव सध्या ते चळवळींतले वावुरपी उक्तायतात। मात पुलिसांकडे सध्या एका मोटरसायकलीचो नंबर आनी आरोपीचे रेखाचित्र सोडल्यार आनीक कांयच ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 20 ऑगस्ट 1992 संविधानाच्या 8वे वळेरेन कोंकणीक राष्ट्रीय भास म्हूण मान्यताय मेळ्ळी। मंगळारा गोंय कोंकणी अकादमीन 21वो राष्ट्र मान्यताय दीस मनयलो। कोंकणी भाशेच्या ह्या जैताचो उगडास करपी ही कार्यावळ गोंय राज्य वस्तुसंग्रहालय सभाघरांत जाली। कोंकणी भाशेक राष्ट्रीय मान्यताय मेळप ही गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल। हो दीस मनोवंक गोंय कोंकणी अकादमीन 21वो राष्ट्रीय मान्यताय दीस मनयलो। ह्या निमतान गोंय पावंड्यार प्रश्न मंजुषा आनी 2 पुस्तकांचें विमोचन जालें। एडविन J.F. डिसोजाचें काळें भांगार आनी प्राध्यापक भूषण भावेन अणकार केल्ल्या कोंकणी भाशा प्रकृती आनी परंपरा ह्या पुस्तकांचें विमोचन जालें। कोंकणीक राज्य मान्यताय मेळ्ळ्या, पूण लोकमान्यताय मेळप चड गरजेची अशें मुखेल सोयरो भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान उलोवन दाखयलें। म्हाका दिसता लोकमान्यता मेळणे गरज आसा। आमचे वेव्हार कोंकणीन जावंक जाय। सरकारा कडेन जेन्ना आमी पत्र वेव्हार करतात तो कोंकणीन जावचो। कोंकणीक राष्ट्र मान्यताय मेळची म्हणून बरोच संघर्श केलो। मान्यता मेळ्ळ्या उपरांत आयिल्ल्या बदलाचेर पुंडलीक नायकान खोस उक्तायली। पूण संविधानात जेन्ना कोंकणी गेली, 8वे वळेरेंत जेन्ना कोंकणी पावली मणिपुरी नेपाली बरोबर, तेन्ना हो सगळो भाग सुरू जालो। म्हणजे NBTक आमी पयलीं बरयताले वा आकाशवाणीक आमी बरयताले आमकां घेयात म्हणून। कोंकणी जेन्ना गेली 8व्या शेड्यूलांत तेन्ना सगळे सोदीत आमकां आयले आनी तुमची कोंकणी अमके कडेन घालपाची आसा, नोटीचेर घालपाची आसा, NBT पुस्तकां करूंक सोदता। पूण अश्यो ह्यो गजाली कांय ह्या देशांत आसतात ज्यो गजाली तुमकां मेळोवच्यो पडटा आनी त्यो झगडून मेळोवच्यो पडटा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। गोयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टान आसतना सरकारान मायनिंग स्कॅमाचेर क्रायम ब्रांचीन FIR घालप हो मोठो फार्स।
FIRाक अर्थ ना अशें काँग्रेस म्हणटा। सरकारान मायनिंग प्रकरण क्रायम ब्रांचीक दिले उपरांत क्रायम ब्रांचीन सोमारा FIR घाल्लो। फाटले काँग्रेस सरकारांतले कांय मंत्री आमदारांचो शहा आयोगान उल्लेख केला म्हूण मिडियान विचारल्यार काँग्रेसीचो म्हणयारो ताचेर थेट जाप दिना। मायनिंगाचे प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन पावलें खरें, पूण केस सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान हे गजालीक सध्या कितें म्हत्व हाचे वयल्यान सध्या राजकीय मळार वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात। गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन FIR नोंद केला। काँग्रेसीन हे गजालीक येवकार दिलो, मात तांचे कोतान ताका आतां अर्थ ना। In fact, the Chief Minister is on record saying that previously he has said who is the Shah Commission. Now if he has filed a report, if he has filed a FIR based on the Shah Commission report, there is in fact we are welcome. There is no question of any disparity as far as that is concerned. But I feel that since the matter is seized in the Supreme Court, more likely we wait for the decision of the Supreme Court, and then only we can decide about the course of action. It only appears that this type of registration of FIRs is just as a farce. CEC, PAC आणि शाह आयोगाचे अहवालाचो आधार घेवन खण खात्यान कागाळ केल्या। ह्या अहवालांत काँग्रेसीच्या फाटल्या सरकारांतले कांय मंत्री आनी आमदारांचोय उल्लेख आसा। ताचेर विचारल्यार काँग्रेस थेट जाप दिना। काँग्रेसीन कुंकळे NITचोय मुद्दो काडलो। कुंकळेचे NITक पालिका विरोध करता। काँग्रेस म्हणटा सरकारान थळाव्यांक पयलीं विश्वासांत घेवचें। तो ओपोज करता आणि हेच रेझोल्युशन म्युनिसिपल काउन्सिलान गेला तर राजनाथ बाबांनी म्हणलं ते वी आर ओपोजिंग इट वी आर at this stage we are not demanding anything. We are opposing as a Kunkodkar. Congress's stand very clear. We are not opposing NIT in the state. But as far as Kunkodkars are concerned, party stand is take the people into confidence. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। वजन आणि माप खात्यान मडगांवां मोबायलाच्या दुकानार धाड घालून 3.5 लाखांचो म्हाल धरलो। मोबायल आणि हेर सामान अधिकाऱ्यांनी जप्त केलें। दुकानवालो मोबायल MRP परस चड प्रेसान विकतालो अशी कागाळ आयिल्ली म्हूण धाड घाली। मोबायलाच्या कंपनी कडेन चौकशी करून वजन आणि माप खातें फुडली कारवाय करतले। One customer that some of the Sony new Xperia mobile ताजेर 2 MRP प्रिंट केले आणि जेन्ना आमी हांगा आयले ताणें पयले खरेंच तांगे सोनी आनी आयडिया स्मार्टफोनाचे 2 MRP आसा आणि अबाउट दॅट ही हॅज चार्ज फॉर टू अ कस्टमर फॉर MRP which is mentioned minimum. Actually ताणें minimum MRP आसा बट as per the package competitive rules you cannot have 2 MRPs on your packages. आणि इवन दॅन कितें ताणें 2 MRP आसल्या सुद्दां ताणें MRPच्याहून चड पयशे घेतल्यात, ताका लागून आमी 3.5 लाखांची सुमार तागे मोबायल आनी एसेसरीज सीज केल्या। He says that he has not done it, it is done by the company. But we are going to ask explanation from the company. As far as package commodity rule is concerned, no one can alter the rate on the package once it is printed. No importer down, manufacturer down, distributor down, no one can alter or smudge the rate once it is printed on the package. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।